आनी आतां खबरो विस्तारान. गोंय सरकार सारको खंयच्याच सरकारान म्हारगायेचेर इतलो बरो उपाय काडिल्लो ना. काँग्रेस प्रसिद्धी मेळची म्हूण हांगा थंय नाल्ल विकपाची कामां करतात. काँग्रेसीन कापासतात आसल्यार आनीक 2 म्हयने नाल्ल विकून दाखोवचे, पेपरांनी फोटो येवचो म्हूण बेश्टें राजकारण करचें न्ही म्हूण मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर दिवचले कडेन गेल्ले कडेन उलयलो. आरडीएक्सको खातीर दिवचलच्यान चंदू मांद्रेकर. जरी निधीची कमतरता आसा तरी पण खंयच्याय क्षेत्रात निधी कमी पडतो न्ही आनी तो कसो व्हरचो हेची आज जराकी कसोटी बाईंच्या हातान आसा. आनी ह्या खातीर आमच्या बरोबर आसले पार्टनर सुद्धा बाईंच्या ह्या कले खातीर बाईंच्या हितोवा खातीर आयज हे सरकार जे आसा हे सरकार आयज बऱ्यापैकी चल्लेलें आसा. पण 10 रुपये नाल्ल विकता ती बातमी आयली 4-5 दां. अरे आमी 1,500 रुपये येता 1,500 20 रुपया जर धरले जाल्यार 75 नाल्ल फुकट मेळटा. फुकट 1,500 कित्याक दितात तर पयशे? त्यामुळे सरकारान ही स्कीम केली. म्हणल्यार दुर्दैवान ती स्कीम आसतना सुद्दां ही नाटकां घेवन बसपाची 10 रुपया. आनी आमच्या गव्हर्मेंटान अशें शेकड्यांनी नाल्ल दिले न्ही तुमकां. आतां त्या वेळार जी म्हारगाय जाता ती सोंसपा खातीर 1,500 रुपया येयलो न्ही. हांवें पयशे दिले तुमकां जाय ती वस्तू तुमी जाय तितले हाडा. हाज्या पेक्षा बरो म्हारगायेचेर वखद खंयचें सरकार करूंक शकता म्हाका सांगचें. चीप पब्लिसिटी घेवपाक नाल्ल घेवन बसले म्हूण जायना. कापासा जाल्यार 2 म्हयने आमी आतां 1 तारखेचेर चालू करता. कापासा जाल्यार 2 म्हयने नाल्ल विकपाची तयारी करूं मागीर कळटलें. 100-200 नाल्ल हांगा थंय विकले 4-5 फोटो हाडले काम जालें. भाजपाच्या सरकारची टिका केली ताजो रिपोर्ट कटींग काडले दिल्लीक धाडले. दिल्लीक कितें प्रमोशन करपाक फुडल्या उपयोग करूंक शकता. दीस इज नॉट पॉलिटिक्स. दीस इज नॉट सोशल सर्वीस. दीस इज चीप पब्लिसिटी. ती चीप पब्लिसिटी करपाक कांय जाणांक उत्साह आसतलो. आमच्या कार्यकर्त्यांनी ताका कावंटर नॅरेटिव्ह चालू करूंक जाय वाड्यार. हांवें येना फुडें म्युन्सिपालिटी ऑफिसरांक विचारलें कितले पयशे तुमकां सरकारा कडल्यान आयला. सांगपाक बाद तुमकां एकाय ऑफिसराक खबर ना. एका ऑफिसराक खबर ना कितले पयशे आयले. दोन पेक्षा दोबरांनी आयले तो पयशे. म्युन्सिपालिटी अंदू रिलीज भरपूर केल्लो आसा. 280 कोटीचे वयर गेलो पडतो म्युन्सिपालिटी सुडाक दिल्या म्युन्सिपालिटीक दिल्या. ताजो योग्य वापर करपाक मेळटा. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिफिकल्टी काही आसा त्यो काडटा पण सगळें सरकार करतलो हाचेर विश्वास दवरूं नाका. हांव आतांच सांगता जर सारकें शिकोवपाक लक्ष दिलें ना जाल्यार जो न शिकोवणारो टिचर आहा पळय हांव सगळ्या टिचरांक म्हणिना जो शिक्षणाचो वाट लायता अशा मनशाक घरा वचचें पडटा. पयलीं स्कूल मातशें टायट करता तितल्यान जर काम जायना आसत जाल्यार घरा धाडपाक वेळ करचो ना इतलेंच सांगता. फक्त सांगल्या शिवाय करप ना. पयलीं वॉर्निंग दिवंक जाय म्हणून इन्स्पेक्शनां बी चालू जाल्या. फुडल्या वर्सा इंटेन्सिफाय प्रायवेट स्कुलांनी सुद्दां कोण पयशे घेता म्हाका ईमेल धाडा डायरेक्ट हांव एक्शन घेता घेवपाक सुरवात केली.